स्कॅमांचे फटीचे आरोप करून आपली सोशल मीडियावर बदनामीची मोहीम आरोपांनी तथ्यांना मुख्यमंत्री म्हणटा राजकारण्यांचो हात कमिशनखोर जातले एक्सपोज। रस्त्यार भोवत्या गोरवांक लागून 6 वर्षात अपघातांनी 13 बळी 19 जनावरां गेली। ट्रॅफिक पोलिसांनी भोवत्या गोरवांच्या डेंजर झोनांची वळेरी दिली एनिमल हजबंड्री। साखळे विठ्ठलापूर 11 वर्षाच्या भुरग्याचो तकलेर फातर घालून खून। गोठ्यात काम करपी दुबावीत चंदू पाटील महाराष्ट्रातलो शेगावचो कर्म करून फुज्जो भुरगो यूपीचो। दक्षिणेत भूतानी उत्तरेत डीएलएफ सरकार एक्सपोज। काँग्रेस लोकांक नाका आशिल्ले मेगा प्रकल्प बंद उडोवपाच्या मोहिमेचेर। कारवार व्यावसायिकाचो खून। बिझनेसमॅन विनायक नायकाक 5 दुबावितांनी घरात घुसून तोपलो। पोलीस चौकशी चल्ल्या। ओल्ड गोवा सेल्फ एक्सिडेंटात जखमी जाल्लो 15 वर्षाचो अल्पवयीन मोटार बायक रायडर भुरगो सोंपलो। लायसन नासतना गाडी दिवपी आवयचेर एफआयआर। कर्नाटकाच्या राना अधिकाऱ्यांची दांडेली। गांधीनगरात घराचेर धाड। रानवटी जनावरांच्या अवयवांची तस्करी करतल्या स्मगलराक धरलो। हरण गव्यांची शिंगा जप्त। गोंयांत इंडिया अलायन्साचो फुडार अस्पष्ट। काँग्रेसी उपरांत आता आपूय 40 मतदारसंघांनी संघटना करता घट। आपाची गोवा टीम मेळ्ळी केजरीवालाक। आपाची दिल्ली जंतर मंतरार जनता की अदालत। आदलो मुख्यमंत्री केजरीवाल म्हणटा मोदीन केल्ले आपाआड षडयंत्र। भाजपाचेर खर टिका। हडफड्या एटीएम मशीन फोडून कॅश चोरतल्यांक धरले। रुस्तम हकवंड आणि मिजानूर मुल्लाक पोलिसांनी 24 वरांत उखलले। 4 लाखांची कॅश जप्त। तपास चल्ला। तिरुपतीक भेसळ तुपाच्या प्रकरणात उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण करतलो 11 दीस प्रायश्चिताचो उपास। मुख्यमंत्री चंद्राबाबूची आंध्राची देवस्थानात शुद्धीकरण मोहीम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका भेटेर। क्वाड राष्ट्र फुडाऱ्यांच्या बसकेत मोदीच्या फुडारपणाची तोखणाय। 2025तली क्वाड शिखर बसका भारतात घेवपाचो मोदीचो प्रस्ताव। मध्य प्रदेशातल्या बुरहानपूर जिल्ह्यात आर्मीक घेऊन वतली ट्रेन उडोवपाचो यत्न। रेल्वे ट्रॅकार 10 डिटोनेटर मेळ्ळे। उत्तर प्रदेशात कानपूर ट्रॅकाचेर एलपीजी गॅस सिलिंडर मालगाडी। लोको पायलटान एमर्जन्सी ब्रेकार थांबयली। ट्रेन डिरेल करपा खातीर सप्टेंबरातली 4थी घडणूक। लेबनान इस्रायल हिजबुल्लाचे गैर चढार। इस्रायलाचो 100 रॉकेटांचो मारो। हिजबुल्लाचो कमांडर धरून 37 जण मेले। हिजबुल्लाचो लेबनानांतल्यान हल्लो। पाकिस्तानी एक्टर फवाद खानाचो चित्रपट नवरात्रा वेळार महाराष्ट्रात रिलीज करपाक मनसेच्या राज ठाकरेचो विरोध। थिएटरांक शिटकावणी। श्रीलंकेचो मार्क्सवादी राजकारणी अनुरा कुमार डिसानायके राष्ट्रपतीच्या वेंचणुकेत आघाडीचेर। इराणात कोळशाच्या खणीत स्फोट। 51 जण सोंपले। मिथेन लीक जाल्ल्यान स्फोट। बंगळुरूत परत श्रद्धा वालकरा सारखी केस। 25 वर्षाच्या बायलेचो खून करून कुडके दवरले फ्रिजात। 15 दिसा उपरांत शेजाऱ्यांक वास मारिल्ल्यान प्रकरण उक्ताडार। शेअर मार्केट ग्रीनान उक्ते। निफ्टी 25,896। सेन्सेक्स 84,775।